department, my team, and the prospective way of putting things ahead. बजेटांतल्यान एक जाता की बाबा आतां कामां फटाफट सुरू करून लोकांक जे आमी प्रॉमिसीस केल्ले गोंय जे पर्यटन खात्यांतल्यान कशें काम करप, IT क्षेत्रांत कशें व्हरप, क्रिएटीव कॅपिटल कशें करप, हे सगळे विचार व्हरपाक आतां म्हाका दिसता सुरवात जातली एज फार एज माय डिपार्टमेंट्स आर कन्सर्न. बट अदर बिल्स ऑर इश्यूज विच हॅव बीन रेज्ड ओवरऑल मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका दिसता सुसेगाद सगळे रिप्लाय दिल्ले आसा. लॉट ऑफ थिंग्स वे दे वाज लास्ट आतां प्रायवेट युनिवर्सिटीचे जेन्ना सुद्दां आयले CM was quite okay to keep it with a select committee. So I think a lot of things have been debated, deliberated, solutions have been found out. Wherever they think that we needed to find further solutions with select committees, those have been done. All in all, म्हाका दिसता this year I think हे जे assembly जाला is a very good assembly session for all of us, and we put our thoughts. Look forward to the cooperation of opposition also to make things collaboratively better in terms of the constructive suggestions they have given, and to take the ideas for Goa in as my departments are concerned ahead. रोहन बाब, जे अमेंडमेंट हाडला टुरिस्ट प्लेसीस जे एक्ट आसा तितून ताजो कितकोसो फायदो जातलो असो दिसता तुमकां? तुम्ही मिडिया भाव आमचे जितले आतां विशय घालताले ह्या दिसांनी बाबा हे प्रॉब्लेम जाता ते प्रॉब्लेम जाता, आमी अनुभव घेताले, थोडे आमचे टुरिस्ट भावूय थंयच्यान सांगताले, तातूंत आमकां वी डिडंट हॅव इनफ थिंग टू एक्ट. गोवा टुरिस्ट ट्रेड एक्ट एक आमचो अजून एमेंडमेंटा खातीर उरला, तो जाता इतले बेगीन हाडपाचो प्रयत्न आसतलो. पूण तितल्या नुसार हो एमेंडमेंट जो आमी प्रोटेक्शन एक्टाचो जो हे केल्लो आसा आमी, तातूंत म्हाका दिसता खुबशे कोऑपरेटीव वे ऑफ वर्किंग बिटवीन पुलीस एंड टुरिजम वील हॅपन, विच वील गिव स्पेशली इलिगॅलिटीज जे जाता, इलिगल टाउटिंग हॉकर सगळे परत सांगले आसा. पूण आय थिंक दॅट वील गिव सम मोर टीथ टू टुरिजम टू एक्ट अलॉंग विथ द पुलीस डिपार्टमेंट. ओके, थँक्यू.